कुडण्या साखळी नावेली फुडलो मायनिंग बेल्ट पिसुल्ले. फाटली 60 वर्सां ह्या गांवांनी मायनिंगा शिवाय कसलोच उद्देग धंदो चल्लो ना. लोकांनी मायनिंगाचेर पातयेवन आपलो घर संवसार चलयलो, घरां बांदलीं, गाडयो घेतल्यो आनी भुरग्यांची शिक्षणां लग्नां केलीं. सगळें मायनिंगाचेर. लोक उलयता त्या हिसपान 2017 गोंयच्या मिनेरा कडेन लिजा आसा मेरेन सगळें वेवस्थीत चलतालें. मात आज ती परिस्थिती ना. हांगा पिसुल्ले पंचायतीचे फूल वार्ड जे जितले आसा न्हू ते सगळे डिपेंड अपॉन मायनिंगेचेर आसा. कर गाडयो सगळे डिपेंड अपॉन हेजेर मायनिंगेचेर आहा. मायन बंद जाल्ल्या उपरांत सगळ्यांकच परिस्थिती बिकट जाल्लेली आसा. जे स्कुलांक ज्यो बसी आहा न्हू त्यो सगळ्यो बंद जाल्लेल्यो आहा. मायनिंगेन बंद केल्या कित्याक लागून की मायनिंगच बंद आहा म्हणून तेंच्यांनी जे बंद केला. इतलीच तरी वर्सां आतां मायनिंग हे उदक सप्लाय करताले. 25 वर्सां तरी उदक घालता आनी ती आतां टँकरांनी आतां ती बंद जावपाची अशी दिसता, भिरांत दिसता. आनी नळक येता पूण ते केन्ना बी सारके जेन्ना टायमिंगेक आतां सकाळी फुडें जाय तशें येयना. पूण केन्ना बी येता. प्लस तेंची केन्ना केन्ना 8-15 दीस तेंचे मोटर मोडटा, लायट आसना, तेन्ना उदक बी आसना. हे मायनिंग आमकां कितें करता, रोज त्याच टायमान उदक पावयताले. म्हटल्यार आमकां आतां बघा मदींच तेंच्यांनी कंपनीचे काडले आमकां कामाचे आनी आमी आतां कितें करपाचें. आमचे आतां भुरगीं बाळ सगळीं आतां रस्त्यार पडल्या सगळीं. हे पळय हें घराचें काम चालू ते सुद्दां जायना पळय. त्या पयशा हितून काम जायना. म्हाजी आहा, म्हाजी 3 जाणां भुरगीं आहा, बायल आहा, भयण आहा आनी म्हाजो भाव आहा. सगळ्यांक हांव पळयता. शिवानंद च्यारीक मेस्तकाम येता, पूण ताका काम दितलो जाल्यार लोकांच्या बोल्सांत पयसो ना. हांव केन्ना अशें बारीक बारीक खंयचे कोणाचें हें करी तें बीन आतां लोंगाड मेस्त काम करी हांव. तेच लोंगाडात पयशेच ना जाल्यार लोक खंयचे करून घेतले आमकां इतले. म्हाका दिसता मायनिंग जावचीच, जावकूच जाय जाल्यार आमकांच फायदो आहा न्हू. आनी आमचीच भुरगीं कितें तरी आमकां हें फुडें आमकां हें आसता न्हू. जाता तितकी बेगीन जावंक जायी. फुडाकार आमचो खूब कठीण जाल्लो आसा. तांकां काम ना आनी भुरगीं ल्हान ल्हान आसा. तेंचो फुडें कितें करपाचें तें आमी खूब त्रासान पडलेले आसा काम बंद जालां म्हणून. आमची इच्छा आसा की तांकां बेगीन कामाक लावचें, कारण ते अशें काम नासतना फुडाकार कांय ना. आनी काम करिना, काम दिना जाल्यार तरी तांकां पॅकेज दिवची. कित्याक आमच्या भुरग्यांचो फुडाकार आसा आनी घर चलपाक जाय. कित्याक एकूच आदार आहा आमकां घरान. एकटोच जोडपी आसा. हांव घरांतलें काम करता, हांव कामाक वचना. म्हणून तुमी विचार करचो आमच्या बाबतींत. आमी मिडल क्लास फॅमिली, मोठी बी न्ही चड, आमी श्रीमंत बी न्ही. पिसुल्ल्या 1998 सावन 175 शेतकारांक मायनिंग कंपनी वर्साक 2 फावटी कॉम्पेन्सेशन दिता. आदलो सरपंच सगूण वाडकार म्हणटा आतां हें कॉम्पेन्सेशन बंद पडत म्हणून लोक भियाल्यात. पळय, मायनिंग सुरू जाल्यार सादारणपणे 60 वर्सां जालीं गोंयांत आनी पिसुल्लें आमच्या 60 वर्सां जालीं. जेन्ना पंचायत कितें मागताली गांवांक लागून तेंच्यांनी ना अशें म्हणोंक ना, कंपनीन ना म्हणोंक ना. आनी त्या नंतर आमचें जें डिस्कशन जालें आनी तितूर आमी कंपनी कडेन मागलें की हें जें सबंद शेत आहा हेजें कॉम्पन्सेशन आमच्या शेतकऱ्यांक मेळपाक जाय म्हणून. ते 1989 ते आजून मेरेन ते म्हणजे गेल्या वर्सा सुद्दां दिलां. पूण आतां एक आमकां डावट आहा की हें कॉम्पन्सेशन ह्या फुडें कंपनी आमकां दितली काय ना. सादारण 155 शेतकरी आनी तेंचे सगळे घरचे लोक सादारण म्हाका दिसता एक 2 ते 5 हजार लोक हेजेर पड भरताले. कॉम्पन्सेशन 2 फावटी येता. एकदां चवथी कडेन मेळटा, एकदां मे म्हयन्यान मेळटा आनी एकदां ऑगस्टान मेळटा. मायनिंग सुरू जायना जाल्यार गांवचे भुरगे शारांनी काम धंदो सोदूंक वतले. शारांनी पयलीं आशिल्ल्यो नाशिल्ल्यो सरकारी आनी प्रायवेट नोकऱ्यांचेर वजें. सपोज आतां मायनी चालू जायना जाल्यार ते भुरगे ऑटोमॅटीक सिटीन वयतले. जेन्ना सिटीन हे भुरगे आमचे वयतले तेन्ना लोड वाडटलो. तेन्ना त्या भुरग्यांचें काम कमी जातलें. कित्याक आमचे लोक कमी पयशांनी काम करतले. कित्याक काम नासता न्हू. तेका लागून कितले पोट भरोंक जाय म्हणून कशें काम करतले. तेका लागून त्या भुरग्यांचो व्हॅल्यू कमी जातलो. ते गव्हर्मेंटाचेर आनीक बर्डन जातलें. पिसुल्लेकारांची शेतां करपाची कुवत आसा आनी इत्साय, पूण आज परिस्थिती तशी ना. आज रोपो लायल्यार पीक मेळूंक वर्सां वतलीं. बळय, आमी आजुनूच जोत धरपाक रेडी आसा. आमकां काम करपाची इच्छा आसा, बसून खावपाची इच्छा ना. पूण ही शेतां करतलो जाल्यार ही परिस्थिती येवन पळोवंक जायी. पूण जे येवन हांगा येवन पळयतले आनी ही बाबा खरेंच शेत जातलें
हे शेत करपाची परिस्थिती आसा. आतां तूं म्हाका सांग, शेत सपोज करूंक गेले आमी आसा ते जगतले काय शेत करतले? ते शेताची कितें तरी उत्पन्न जावंक जाय न्हू. दुसरे हांगा बाउंड्री मार्क करता म्हणल्यार सुद्दां 2 वर्सां वयतलीं. पीक वता म्हटल्यार 6-7 वर्सां वयतलीं. हे इतके करता म्हटल्यार थोडेशे लोक मरून वयतले. कित्याक तांकां जगपाक कितें तरी सोर्सीस जाय न्हू. मायनिंग शटडाऊन, काम ना, रिट्रेंचमेंट, धंदो डावन, सगळे कडेन शुकशुकाट. लोकांच्यो कागाळी आयकत जाल्यार कळटा ह्या बेल्टान वता वता थंय फक्त फ्रस्ट्रेशन. माझे बारीकशे दुकान आसा घरान आणि ते आमचे मायनींग हेजेरूच चला असले. आता हे मायनींग बंद जाल्या कारणान आमी सगळे ठप्प पडलेले आसा आणि टेन्शन कशें येता, फक्त काय ना आणि आमकां कसलोच हांगा सोर्स ना. फक्त आमी मायनिंगेचेर फक्त आणि ते गिरायक ड्रायव्हर गाडये चलता ते ड्रायव्हर रावत हांगासर, ते आमकां गिरायक जाय. तेंच्यांनी आमकां अचानक काडलेले आसा कामा वयल्यान आनी आमी सद्या मायनिंगेचेरूच डिपेंड आसले. फुडें फ्युचर आमकां खबर ना. म्हाका आतां 31 वर्सां जालीं. आतां आमकां फुडें अशें काम मेळत म्हणून अशें आशा ना. डायरेक्ट आमकां टर्मिनेट केलें की फाल्यांच्यान तुमी कामाक येवपाचें ना. आमची परिस्थिती ना ती. हांव लोना काडला, भुरगीं आहा म्हाजी. हांव एकटो जोडटा म्हटल्यार 5 जाणां खाता तेजेर आनी भुरग्यांचे शिक्षणाचें जावचें ना म्हजे कडेन. की दुसरे कडेन आमकां कोण कामाकूय घेवचो ना आतां. इतलीं वर्सां जालीं म्हणटकूच दुसरे कडेन गेले जाल्यार आमकां 4,000-3,000 सॅलरीन कामाक जॉयन जाया म्हणटा. ते आमचे कडेन जावचें ना, कित्याक म्हाजी भुरगीं आहा आनी म्हटल्यार म्हाजे कडेन जावचें ना तितलें. हांवें आतां लोना बिना काडल्या. ती लोना आतां कशी फारीक करची म्हाका तीच कळना. आमकां कंपनीन 24 तारखेर टर्मिनेट केले. आतां म्हाजी बायल आहा, भुरगीं आहा आनी आई आहा, भयण आहा. तांकां कशें पोसतलो पळय तेंच म्हाका आतां कशें कितें करता तेंच कळना. गेले आमकां 2 वर्सां जालीं आमकां कन्फर्म लेटर दिल्ले आनी आयज आमकां अचानक काडला. आमी त्या हेजेर आमकां जोडटाले, आमी तेजेरूच एक लोन्स काडलेले बारीकशे, पूण आतां ते कशें भरप तें आमकां कळना. फाल्यां सकाळीं आतां बँकेची लेटर येत जाल्यार आमी कितें करपाचें तें कांय कळना. आमच्या सरकारान मातशी बेगींतल्या बेगीन कितें तरी उपाय करून मातसो मायनींग स्टार्ट करच्यो. आमच्या उदकाचो पयलीं प्रॉब्लम जाला मोठो. टँकर आमकां चालू आसली ती आतां बंद जावपाची आसा. जाली आनी उदकाची सोय आमकां नळ आसा थंय, पूण नळ टायमार येयना. एक जाले 4 दीस येता पूण 4 दीस नासता. म्हणून आमकां टँकर चालू जाय आसली हांगा. हे उदकाचें जीवन आमकां जाय. उदीक ना जाल्यार आमचें जीवन जगोंक शकना. कशें जगतलें तुमी सांगा. म्हळ्यार आतां काम बंद जालें, उदीक बंद जालें, तेन्ना आमचें जीवन हें कोणी तरी जगोवचें अशें आमकां दिसता. हें तुमी आतां जबाबदारी घेया. आमी कांय सांगूंक शकना. सरकाराक सांगचेलें आनी सरकारान आमचें जीवन जगोवचेलें, जाल्यार आमी जगोवंक कोणूच शकना. तेन्ना आमकां 6-7 टँकरी मेळटाल्यो डेली. तेन्ना त्यो आतां सादारण आतां 40-30 वर्सां जालीं. आतां 30 वर्सां अकस्मात आतां मायनी बंद केल्ल्यो. ह्या पयलीं मायनी बंद पडले तेन्ना तेंच्यांनी टँकरी बंद करूं ना. आनी आतां जेन्ना मायनी बंद पडल्यो तेन्ना तेणी सांगलां, ते गुंपू पाद्रान सांगलें आमकां, तेज्या लेबरान आनी तेज्या ड्रायव्हरान, की 1 तारखेच्यान आमकां कंपनीन टँकरी बंद केल्या आनी बंद केली ऑलरेडी. आतां तेणी सांगलां ते फुडले तुमचे तुमी करा म्हणून. आमी आतां फुडें कोणा कडेन आमचो नळ आसा पूण तो एक आठवड्यान 2 ना तो 3 ना येता. इन्कम आतां कांयच ना न्हू. इन्कम सगळें नील. घरान आहा बायल आनी 3 जाण चेडे आहा. स्टार्ट जालें आतां पळय कितें आनी कितें करतले, कितें तरी करून उपाय करूंक जावो न्हू. मायनींग चालू जाल्यार जावकूच जाय मरे. मायनींग चालू जायना जाल्यार आमी जेयतले कितें आनी खातले कितें. शिंगणे पिसुल्ल्या तीच परिस्थिती. एकाच ट्रकाचेर आपलो संवसार चलोवपी कृष्णा गावडे मायनींग बंदी उपरांत सामकोच त्रासान. म्हाजो ट्रक आसा, हांव ट्रक चलयतां. आतां सद्या म्हाजो ट्रक सद्या घरा कडेन आसा आनी हांव बी बेकार आसा. ट्रकाच्या आदारार काम चालू जालें म्हणून लोन काडलें आनी कितें तरी घरचें कितें तरी घर रिपेर करपाक म्हणून हें केलें. तेन्ना आतां म्हाका म्हाजी कांयच नाइलाज जाल्लो आसा. कोण कितें करपाचें तेंच कळना. घरा कडेन भाव आसा तो मायनिंगेक घाल्लो, तो बी बेकार आसा. आतां फॅमिली आसा, एक चेडो आसा म्हाका. ते आतां सद्या इस्कॉला मध्ये कशें ती आतां म्हाजेर टेन्शन जाल्लें आसा. तेच कशें कितें करपाचें तेंकां इस्कॉलान धाडून तेंची कशी हें करपाचें, बुकाचें हेजें तेजें सगळें भरपूर हें जाल्लें आसा. म्हाका त्रास जाता. पूण हे सरकारान करूंक जाय न्ही तें मायनिंग चालू. पाळी आनी कोठंबी म्हणजे गोंयच्या मायनिंगाचो उगम. गोंयांतलो पयलो मायनिंग प्लांट सुरू जाल्लो तो पाळी ह्या गांवांत. पाळये आनी कोठंबी ह्या गांवांनी एक भोंवडी मारल्यार आपोआप थंयचे परिस्थितीचो अदमास येता. एका तेंपार मायनिंग मशिनरी आनी ट्रकाच्या आवाजान दीस रात गजबजपी हो वाठार आज थंड, बेकार, कळमेल्ल्या ट्रकांच्यो वता वता थंय राशी. हें चित्र सगळें कितें तें सांगता.
मायनिंग बंदी उपरांत पाळये कोठंबी कितें जाल्या ते हो थळावो मायनिंग डिपेंडंट उपसरपंच महेश गांवस विस्तारान सांगता. म्हाका ह्या सरकाराक एक विनंती आसा की ह्या सरकारान जाता ते बेगीन केंद्र सरकारान गोंय सरकारान एकत्र येवन हो बेगीनच्या बेगीन प्रश्न सॉल्व करपाक जाय. कित्याक लोक रिणाचे दोंगर जाल्यार पाळयेची परिस्थिती अशी आसा. पाळये सगळे लोक आमचो पुर्वजां पासून धंदो सगळ्यान पयलीं पाळये मायन चालू आसता. 1953 चौगुलेची मायन चालू जाल्ली. आयज पासून 41 वर्सां जालीं ह्या धंद्यान आमी आसा. म्हाज्या बापा कडल्यान आमी हो धंदो करता. पूण लोक आमचे शिक्षणा कडेन कमी गेल्या कारणान गाडी आसल्या गाडयांचेर चड जाले. चडशे लोक गाडयांचेर अवलंबून आसा. पाळयेची सामकी पंचायतीचे म्हणून सगळे कडेन बिकट परिस्थिती आसा. पाळी पंचायतीक डिझल सोंपल्यान वखदो येता. आतां वखदोय सुद्दां येना सरकाराचो. त्या खातीर पंचायत चलोवची की हें जाल्या कितें जाल्या त्रास जाता. त्या खातीर पाळयेची अत्यंत बिकट परिस्थिती आसा. कित्याक पाळये चडशी मायनींग म्हणल्यार पाळयेन आसा आनी ते आमच्या जमनीन आसल्या कारणान आमी तांकां हेंच्या कडेन मालका कडेन सहमित्र जावन तांकां आमी मायनी चलोवंक दिताले. त्या कारणान ते आमकां उदक हे बसी बी सगळ्यो सप्लाय करताले. पण आतां तेंचे कामगारूय काडले ते म्हणटा आपल्या कडेन लीज ना आनी बसी आनी जीपी आनी उदक टँकर दिवं कश्यो म्हणटा. त्या खातीर सरकारान म्हाजी विनंती आसा बेगीनच्या बेगीन मायनी चालू जावपाक जाय. बेगीन स्टार्ट जायना जाल्यार पाळये म्हणटा ती पाळी पंचायती एरियेन जो युवा वर्ग हें पडला बेकार पडला तो व्यसनाधीन जावन आपलो संवसार उद्ध्वस्त करपाचो येतलो. आनी पाळयेन जमीन शेतकी जमीन थोडीच आसा. तितून कोण अवलंबून ना. आतां सगळी तितून माती पडलेल्या कारणान ती काडीत जाल्यार अवघ्या लोकांचें शेत आसा. बाकीच्या लोकांचें शेत ना. गांव लोकांचें शेत आसा. बाकीच्या लोकांचें कितें कशें कितें बाकीचे स्थायीक जाल्ले लोक आसा तेंच्या कडेन जमनी ना. ते खंयचेच हें करतले शेत करतले. शेत हो पाळये पर्याय न्हू. पाळये पर्याय म्हणटा मायनींग. ह्या सिजनान म्हणटा ते सप्टेंबर ऑक्टोबरान मायनी चालू जावन पुर्वरत आमच्यो गाडयो चलपाक जाय. आमच्या युवकांक काम मेळपाक जाय. कामगार काडल्या कामगारांक कामार घेवपाक जाय. आनी आसा तशें सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशा प्रमाणे आतां जशें मायनींग चल्लां सुरळीत चल्लां धूल चड ना कांय ना. तशेंच बेगीनच्या बेगीन चालू करपाक जाय. जाल्यार सरकाराक ह्या जनतेच्या रोशाक सामोरे वचचें पडटलें. म्हाजो वेवसाय ट्रक आनी एग्रीकल्चरय आसा. आमचे सुपारी हे ते म्हाजे सारकेच आमच्या गांवांत जे ट्रक डिपेंड आसा ते लोन आसा. आनी कितें जालें जेन्ना 2012 मायनी बंद जाले तेच्या उपरांत परत थोड्या दिसान चालू केले तेन्ना लोकांनी आपल्या बायलाचे दागिने किंवा दुसऱ्या बँकांसून लोन घेवन परत सारकें करून परत ते आनी रिणान पडले. आनी अकस्मात बंद जाल्ल्या कारणान कितें जालें ते आनी नुकसानीन जालें. तेन्ना हांव सरकारा कडेन विनंती करता ही ओगीच ही मायन बंद जाल्या ही कोर्टाच्या डिसिजनामुळे. तेन्ना अश्यो मिटिंग्यो किंवा बोवाळ घालून कांयच फायदो जावचो ना. तेन्ना गोंयांतले कांय जे कायदे पंडीत तज्ञ आसा दिल्लींतले जे तज्ञ आसा तांकां एकत्र घेवन बसवून मायन ओनर हे सगळ्यांनी एकत्र येवन हो चर्चेच्या माध्यमातून हो विशय सोडोवपाक जाय. हेचेर राजकारण करूं नाका कारण हेचेर बारीक बारीक मनीस हेचेर अवलंबून आसा. एका टायमार दिसाक 250 रायस प्लेटी खपताल्यो. आयज मायनींग बंदी उपरांत 2 प्लेटी सुद्दां वचून कुस्तार. फाटली 3 दशकां ही खानावळ चलोवपी विठ्ठल देविदास म्हणटा. चालू असल्याने वेवसाय आमचो असो 11:30 स्टार्ट जाताले आमी दिवपाक. ड्रायव्हर जावं अशे मायनिंगांतले मेकानीक अशे तेंचे बेगीन शिफ्ट आसता चालू न्हू तेन्ना बेगीन जेवन वचपाचें म्हणजे तेंचे 11:30 स्टार्ट जाताले. ते जवळ जवळ 4:30 वचून जेयताले आनी आमकां 4:30 तरी आमकां जेवण आमच्या पोटान वयतालें. आनी आतां मायनींग हें बंद जालें आनी आमी इतल्या त्रासान पडल्या सामकी परिस्थिती बिकट जाल्या. तेन्ना भरपूर गिरायक आसतालें. जेन्ना मायनींग चालू आसलें ना तेन्ना 250-300 अशे प्लेटी वयताल्यो. आयज मायनींग बंद जाल्या उपरांत आतां 2 प्लेटी वचना अशी इतली परिस्थिती. कित्याक हांगा बिजनेस कांय ना न्हू हांगासर. आनी ड्रायव्हर गेले भायलेच ड्रायव्हर सगळे न्हू. कांय समजना आतां कशें तेच आमकां चिंतून आमचे तकलेक हें चड हें जालां न्हू आतां हेडी त्रास जाले. आनी बिजनेस आतां कितें आमची एजूय वाडली आतां दुसरें कितें करतलें म्हण आमकां हें ना तकलेन येना कितें करपाचें तें. सरकारा कडेन हें आमचें मायनींग एरियेन आमचे हे आसा मायनी आसा त्यो मायनी चालू करच्यो आनी आमकां कितें तरी तेजेरसून आमकां कितें आमचें फुडें चलन जावचें अशी आमची इच्छा आसा. ज्या दिसा आमी पाळये कोठंबी भोंवंडी मारली त्याच दिसा म्हणजे 1 जून 2018 उजगांवा मायनींग डिपेंडंट फ्रंटाची मोठी सभा जाली. ट्रक बार्जी आनी मशीनवाले धरून गोंयच्या मायनींग बेल्टांतल्या खाची कोणशांतल्यान लोक सभेक शक्ती प्रदर्शनाक उबो जालो. राजकीय पक्षांचो तांकां तेंको. सरकारान अध्यादेश काडून मायनींग सुरू करचें. लिजांची पावणी करप म्हळ्यार आनीक 2-3 वर्सां बरबाद. पूण सरकाराक वेंचणुके आदीं शिटकावणी दिवपाचो हो यत्न. ताका 1.5 लाख रुपया अकाउंटाचेर घालता आनी काडून उडयता तेंचो फुडार कितें.
आमी आयज खाणेपारा आनी फोण्या भुरग्यांक घातल्या 12,000 रुपया म्हयन्याक फक्त गाडयेक लागता. ते कोण दितलो? म्हणजे आमी भुरगे आमचे भुरगे गांवच्या वाठाराचे शिकचे ना काय आमच्या बारीक लोकांचे भुरगे शिकपाक जायना म्हणून हेंच्यांनी हे राजकारण केलां ते आमकां आन्सर जाय. आमकां भाईक 15 दीस पुरो. जर आमचो सरकार येयलो दोनूय जर आमचे खासदार येयले आमकां 15 दीस पुरो आमी मायनी चालू करता म्हणून. आयज पर्यंत मॅनेजर जालो ना. सरकारान रिव्ह्यू पिटिशन फायल करूं ना. 90 दीस जाले कित्याक करूं ना? आमकां फक्त तुमी एडवायस दिता म्हणटा. अरे कितलेशे एडवोकेट आसा मरे. दिगंबर कामतीचो फाटल्या फावटी स्टेटमेंट आशिल्लो. सर तुमच्या परमिशन घेवन सांगता. त्यांनी सांगले की मायनिंग चालू करपाक वीज जाय म्हणून. तुमकां वीज आसा तर तुम्ही फुडें सर आमी तुमच्या वांगडा रावतले. काँग्रेस पार्टी सदांच सस्टेन मायनिंग हाका सपोर्ट करता आनी आमी खंयचोय प्रयत्न खंयच्याच आमच्या लिडरान असो केलो ना की इनडायरेक्टली जावं डायरेक्टली की मायनिंग हें गोंयांत बंद जावन गोंयची बेरोजगारी आनी वाडची हाजो केन्नाच काँग्रेस पक्षान फटिंगपणाचें राजकारण करून आमकां मायनिंग डिपेंडंट लोकांक सोंपयले. आमचे बरें चिंतूंक येवंक नासले हे. मोदी जेन्ना गोंयांत येयलो च्या पिवच्याक तेन्ना सांगले फक्त 2 खासदार आमकां निवडून दिया. आपूण फाल्यां मायनी चालू करता. मोदी च्या पियेलो गेलो. खासदार आमच्या वतान न्हिदता दिल्लीक. दोनूय खासदार दक्षिण गोवा आनी उत्तर गोवा. कायदो खबर आसा प्रॉपर्टीचो ते प्रताप सिंग राणे. रेव्हेन्यू हे डिपार्टमेंट कितली वर्सां तेंचे कडेन आशिल्लें. आज गोंयच्यो मायनी ज्यो आशिल्ल्यो तांकां पुरेपूर खबर आसा गोंयच्यो मायनी ह्यो मायनिंग लीज न्हय. गोंयच्यो मायनी ह्यो 1906 ह्या दिसा पासून कन्सेशन म्हणून पुर्तुगीज गव्हर्नमेंटान दिल्ल्यो. जे कन्सेशन एबॉलिशन एक्ट 1987 आसा त्या एक्टा अंडर जे सेक्शन 2 आसा सेक्शन 2 रिट्रोस्पेक्टिव्ह इफेक्ट म्हणजे ही जी लिजां आसा अंडर MRD एक्ट कन्सेशन जेन्ना एबॉलिश केली 22 मे 1987 आनी दे वेर कन्वर्टेड इनटू लीज फ्रॉम 22 मे 1987. पूण त्या सेकंड सेक्शनात क्लियर मेन्शन केल्लें आसा इट वील बी फ्रॉम रिट्रोस्पेक्टिव्ह इफेक्ट फ्रॉम 20/12/1961 पासून. म्हणजे ह्यो बायनी लिगली हे सेक्शन एमेंड करीत आनी म्हणून आमी सांगता तुम्ही एमेंड करात. ऑर्डिनन्स काडा म्हणजे कितें हे असेंब्ली सगळे सिनियर लोक हांगा. ज्या वेळार MMRD एक्ट हिंदुस्थानात लागू जालो 1957 तेन्ना गोंयांत मायनिंग कन्सेशनां चालू आशिल्लीं पुर्तुगीज सरकारान दिल्ली. MMRD एक्ट हो 1957 आयलो. 1957 एक्ट येतगीर 1927 केंद्र सरकाराक दिसलें की आमी सगळे गोंयचे मायनी भारताच्या मायनीच्या बरोबर हाडपाक जाय म्हणून लीज एबॉलिशन एक्ट हाडलो 1987. म्हाका 7 खेपे मडगांवकारांनी निवडून दिला. मडगांवचे व्यापारी येवन म्हाका सांगता आमच्या बाजाराचेर इफेक्ट जाला. पण लिकर विकपी म्हणटा आमच्या लिकराच्यो गाडयो वताल्यो सांग्यार वताल्यो सावड्डे वताल्यो कुडचड्यार वताल्यो. आज एक म्हणटा गाडी वचना. गाडी गेल्यार म्हणटा थंय परते येता भरून माल खपना. सारी माल व्हरताले सावड्डे व्हरताले कुडचड्यार वताले तांगेलो माल खपना. अशी परिस्थिती आज शहरांनी आसा. म्हणजे मायनिंग एफेक्टेड डिपेंडंट तुमच्या बरोबर शहरांतले लोक जो वेगळे वेगळे व्यवसाय करतात तांच्याय पोटाचेर आयले हावळायल्या. आयज मायन बंद करून उडयली आनी लोकांक बेकार करून उडयले. लोक कितले बेकार जाले. डायरेक्ट जे एम्प्लॉय जाल्ले आहा ते 50-60 हजार लोक. त्या भायर बाकीच्या लोकांक मायनिंगचेर अवलंबीत आसात ते. ट्रक ड्रायव्हर 4-5 हजार ट्रक. त्या भायर बार्जीस कोण म्हणटा 12,000. आमचो पुती गांवकार ताका बरोबर म्हायती आहा. म्हाजे कडेन जी म्हायती येयली ते सांगता हांव. मायनिंग सुरू जावंक जाय. मायनीच्या लोकांक ताचो फायदो पोट भरपाक कश्ट करपाक घाम गळोवन काम करपाक तांकां संद मेळोवंक जाय. पयलीं पासून बरी सुदरत चल्लेली. आयज ही आर्थीक परिस्थितीचेर तुमी हे सामको घाव घातलेलो आसा. तेन्ना मायनिंग हें सुरू जावंक जाय. 2019 लागीं येयला हें लक्षांत दवरा. मायनिंग बंदी उपरांत ट्रकवाले मशिनरीवाले वा मायनिंग प्लांटाचेर काम करपी कामगार हे त्रासान पडल्यात. पण आनी एक असोय घटक आसा जो मायनिंग बंदी उपरांत सामको त्रासान पडला.
ते म्हणजे बार्जवाले आणि MPD पोर्ट ट्रस्टातले पॅसेंजर लॉन्चवाले. 2002 मायनींग चायनीज बूम स्टार्ट जालो आयर्न ओर एक्सपोर्ट्स टू चायना आनी तेच्या पयलीं आमचे कडेन अबावट 116 कितें 116 बाजीस आमचे आशिल्ल्यो, एक्सपोर्टरांचे 50 बाजीस, पण सगळे ल्हान बाजी आशिल्ले तेन्ना. देन in 2002 onwards we started constructing bigger barges for this industry, for the mining or exports, because mining was तेन्ना आमचे 18 million ton 20 million ton mining चलताले. So mining peaked at 2010 to 2011 to almost 54.5 million tons. So seeing the growth from 2002, the demand for barges, most of us built about almost 200 more barges were built. So that is how we came to now. We had in 2012 जेन्ना मायनींग बंद जाल्लें तेन्ना जवळजवळ 304 बाजीस आमच्या गोंयांत आशिल्ल्यो. हितून 80 बाजी आशिल्ल्यो ते बिलो 1000 टन्स, ओके, आनी 224 बाजीस वेर बियॉन्ड ऑलमोस्ट 2000 टनर बाजीस. सो वी वेंट ऑन बिल्डिंग द बाजीस एंड वी हॅड अ लोन ऑफ अबाउट 363 crore rupees loan on about 181 बाजीस from about 14 nationalized banks, 5 cooperative banks and 1 EDC. So from some 1 or 2 finance companies. So we had loans on 181 barges and we were about 100 barge owners in 2012. Now after the government, then we started what you call when the mining stopped because of the Supreme Court order and suspension of mining by both the government, state as well as the central. Then we were into this thing, but we were hoping that the mining will start. So in 2014 when the order got to start, the actual mining started just 1.5 years later. But we started the mining, mining started, therefore we got the business. But in the meantime, many of us have started slowly selling the barges. In 2014, 3rd September, Government of Goa came with a subsidy scheme of 35 lakh rupees for each company. And आमचे फक्त 4च लोक उरल्या, 4-5 लोक with nationalized banks who either can't we are not able to close the loan accounts. Kidyat people becoming NPA. Either the choice had been to whether to sell the barges or not. So तेन्ना जे आमचे 304 बाजी आशिल्ल्यो, that has come down, that figure has come down now to 150 barges. आतां फक्त 150 barges उरल्या. In 150 barges there are 50 small barges below 1000 tons and about 100 barges which are above around 2000 tons. But many of these barges also are lost what you call time and they cannot afford to repair the barges. Almost 30 barges are such which are almost not there. For the owners it is not possible to repair these barges. आता मायनिंग बंद झाल्यापासून काही एक ट्रिप नाही एक सुद्धा. कितले असले पहिले? ना पहिली दिसाक एक तरी ट्रिप पडटाली. दिसाक एक ट्रिप म्हटल्यार आमचे चलन चलताले. आता आमचे चलन कांयच चलना साहेबा. 3 महिने जाय दिले. 3 महिने आता जाय दिले, आता काही नाही आमकां. कितले वर्सां तू काम करता हांगा? आम्ही आता काम करता जवळजवळ 20 वर्ष झाली. हे सगळे कामगार कामाक हा 20 वर्ष झाली आता. या वर्षापासून बंद झाल्यापासून कांयच ना. आम्ही लॉस. आम्ही हयसर भाडे का आमकां आता भाडे मिडे बारीक करून सुद्दां मेळना. रुमाक आसा 4-4 हजार रुपये भाडा. इस्कॉलाक भुरगीं आहा. खंय वयतले म्हणल्यार भुरग्यांक लागून अडकान उरले ना हांगा आतां. 35 लॉजी आहा टोटल. खूब वर्सांसून इतल्योच आहा लॉजी, अजून पर्यंत त्योच आहा लॉजी. आमी वाडोवना काय ना. आनी हे लॉजीचें काम की आतां बोटी येता, आयर्न ओराक लागून बोटी येता. ह्यो लॉजी भायर तांकां कस्टमर, इमिग्रेशन हेंकां तांकां सगळ्यांक घेवन वता. आतां 2012 मायनींग बंद पडलेल्याक ह्यो लॉजी अश्योच बेकार आहा. मदीं स्टार्ट जाता म्हणून अशें कळ्ळें आमकां. स्टार्ट जालें तेन्ना आमी लॉजी रिपेर केल्यो. आमी रीण काडून लॉजी रिपेर केल्यो. आमकां एक लॉंच वयर काडटलो जाल्यार 5-6 लाख आमकां खर्च आहा. ड्राय डॉक करतालो, ताका पासिंग आसता एवरी इयर, ताका पासिंग करता. इतले रीण काडून आमी इतले करून आज फेब्रुवारीन जो वर्डिक्ट हाजो आयला सुप्रीम कोर्टाचो, आज बंद जावन आज आमी सारके त्रासान पडलेले आहा. आज आमी गव्हर्मेंटा कडेन मागता. आतां CM येवन आतां 2 महिने जालो, तो ओगी आहा. हांव कितें म्हणटा, येवन हे प्रायोरिटी बेजीस तरी हो इशू घ्या मायनिंगाचो आनी आज जाता इतले बेगीन मायनिंग इशू सॉर्ट आउट करा. Earlier, before 2012, we were handling almost all the agents put together handling over 1000 ships in a year. But now, after the 2 mining bans, one in 2012 and one the current due to the Supreme Court order presently, these ships are now reduced to almost 300 ships from 1000 ships. So there has been almost a 60% reduction in the number of ships which are calling Mormugao port and which are being shared by the steamer agents. So this has led to a lot of job loss. I estimate that almost over 250 jobs have been lost in between the steamer agents, the custom house agents, and various other service providers in the port. जेन्ना इम्पॅक्ट जालो न्हू बंद जालो तेन्ना
आमी सगळी तयारी केलेली, म्हणजे तेज्या उपरांत जेन्ना चालू जालें तेन्ना तयारी केलेली आणि अकॉर्डिंगली आमी 2 ट्रान्सशिपर्स हाडलेले, 2 ट्रान्सशिपर्स ऑपरेट करताले आणि 35 एक सुमार बार्जी हाडलेल्यो. सो त्यो बार्जीस आणि ट्रान्सशिपर्स ऑपरेट करतालो जाल्यार आमकां अरावंड 40-45 लाख म्हयन्यांक हे दिवचे पडटा, फीस दिवची पडटा. प्लस बार्जीसेर काम करतले तांकां सॅलरी दिवची पडटा. अरावंड 600-700 क्रू आसा आमचे. प्लस ऑल टुगेदर जर तूं इंडस्ट्रीज म्हणत जाल्यार अरावंड 11,000 एम्प्लॉईज इंडस्ट्रीचे आसा जे मायनींग रिलेटेड हांगा MPTचे म्हणजे अलायड इंडस्ट्रीज काम करता. आणि 19,000 बाकीचे म्हणजे जे कॉन्ट्रॅक्टर्स आसा ते. सो ऑल टुगेदर 30,000 लोक हे जाला, मिन्स इम्पॅक्ट जाला बिकॉज ऑफ दीस बॅन. सो बिझनेसान 40 वर्सांच्यान आसा. पयलीं 40 वर्सां पयलीं हांव सुपरवायझर म्हणून जॉयन जालो. तितले वर्सां काडून मागीर मॅनेजर जालो. आनी आतां लास्टाक चिंतलें की बाबा ओन बिझनेस करपाचो म्हणून धाकटी बार्ज घेवन हांवें स्टार्ट केल्लें लोन काडून. लोन काडून बरें भरताले, सगळें बरें चलतालें. आनी सडनली 12 मायनींग बंद जालें. म्हाजो लोन तसोच उरलो थोडो, भरपाक जायना. कितें जातलें म्हणून आमी हें करताले. मागीर स्कीम आयली गव्हर्मेंटाची. तेन्ना म्हाजें कितें आसलें तें एसेट विकून हांवें ते लोन फारीक केलें बँकेचेर. आनी आतां आमी रावले, आतां चालू जातलें. मदें 16 बार्जी परत स्टार्ट जाली, गव्हर्मेंटान चालू केलें. तेन्ना हांवें घर बँकेन दवरून, मागीर भांगर बायलेचे बँकेन दवरून हांवें बार्जी रिपेर केले. आनी परत रोखडेच 18 परत बंद जालें. मायनींग बंद जालो न्हू जाल्यार आमचे ट्रान्सशिपर खंय वतात ते नेम ना आमचे. एक जाली गोश्ट. दुसरी गोश्ट म्हणजे मायनींग बंद जाल्यार सगळ्यांचेरच हें येवपाचें. 12 सालान जेन्ना मायनींग बंद जाल्ल्यो तेन्ना आमी 24 वरां काम करताल्यो. कितें ते कंपन्यांनी आमचे अंडर कितें तशें आतां 24 वरां आमचें काम ना. 8 तास ड्युटी आहा आमची. कितें कंपनीन आमकां समजून घेतलेलें आहा. फुडें कितें जाता तें कंपनी कितें करीत तें हांवूय सांगूंक शकना आनी कोणीच सांगूंक शकना. सडनली हो जो सुप्रीम कोर्टाचो बॅन येयला तेच्यान आमकां येदो व्हडलो धक्को पडलो की आमचो हो धंदो उदकातलो. आमकां तेका त्या धंद्याक कांयच करूंक शकना. आमी बंद आसल्या कारणान सुद्दां कामगार धरून आमकां कंपल्सरी एक कामगार पोसचे पडटा. आयज मायनींग बंद जावन मार्च म्हयन्याच्यान असली परिस्थिती येयला की आमकां सवाय जावपाक आनी हें ना. हांव गव्हर्मेंटा कडेन एकूच मागता ते CMा कडेन मागता जो आमचो कितें मायनिंगेक बेगींतल्या बेगीन सोल्युशन काडपाक जाय तो तेणी तोडा काडपाचो. आनी एसेंब्लीन कितें आहा तो बेगीन तेणी प्रश्न घेवन आमच्या अख्ख्या गोंयचे जे हें आहा पळय परिस्थिती आसला